नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परबावणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतलो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो। ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। कुर्टी कोयरान तुंबले गटार, दंड दिवनूच आयकनात लोक। पंचायत शाळा आनी महाविद्यालयांनी वचून करतले जागृताय। वादावादी उपरांत मयेच्या श्री माया केळबाय देवीच्या कळस उत्सवाक जाली सुरवात। अधिकाराच्या मुद्द्यावयल्यान महाजनां मदीं जाल्लो वाद। आशवे, मांद्रे आनी मोरजे दर्या देगेर ऑलिव्ह रिडली कांसवांनी घातली तांतयां। दर्यावेळांचेर पार्टी करप्यांचेर जातली कारवाय। कोयर मुक्त करून गोंय करतलो पांचवेचार, म्हणटा पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो। वास्को शिगमोत्सव समिती स्थापणुके विशीं आशिल्ले मतभेद जाले सुटावे, सांगता आमदार दाजी साळकार। आनी येरादारी नेम मोडप्या आड म्हापशें पुलिशेन केली मोहीम। नेम मोडप्यांक तालावा वांगडाच दितले सुरक्षेचे उपदेश। आनी आतां खबरो विस्तारांत। कुर्टी वाठारांत कोयर उडोवप्यांचेर खर कारवाय करपाच्या हेतान खांडेपार पंचायतीन आपल्या अधिकार क्षेत्रांतल्या ब्लॅक स्पॉटांचेर 28 सीसीटीव्ही कॅमेरा लायिल्ले। ह्या सीसीटीव्ही कॅमेरांत 4 लोक लागसरच्या गटारांत कोयर उडयतना सांपडले। पंचायतीन तांकां 5,000चो दंडय दिलो, पूण तरीकूय लोक कोयर उडोवपाचें कांय थांबले ना। लोकांनी उडयल्ल्या कोयराक लागून हांगासर कोयराच्यो राशी साचल्यात। आतां आमी शाळा तशेंच महाविद्यालयांनी वचून जागृताय करतले, खांडेपारचे सरपंच नावीद तहसीलदारान सांगले। आमी गार्बेज मॅनेजमेंट कमिटीक काडिल्ली आसा आनी ते गार्बेज मॅनेजमेंट कमिटी मार्फत आमी अवेरनेस प्रोग्राम चालू करपाची केला। आमची 2 मिटिंगी जाल्यो। थर्ड आमचो आतां अवेरनेस प्रोग्राम आमी प्रत्येक कॉलेजींनी, स्कुलांनी, शाळेंनी वयतले, कित्याक खंयच्यानूच ते अवेरनेस जावपाक जाय आनी भुरग्यां कडल्यान जातकीर घरा कडल्यान मागीर ते डिसिप्लीन येतलें, कित्याक लोक मेळटा ते कचरो उडयता आनी ते उडोवपा ना। म्हणून आमी एक टार्गेट केला की आमी स्कुलांकूच अवेरनेस करतले आनी आमी प्रत्येक ब्लॅक स्पॉट आमचे आसा तितले कडेन आमी 28 कॅमेरे बसयल्या सीसीटीव्ही। तितूंतले आमी एक 4-5 जाणांक फायन मारल्या, जे कोण आमकां रेड हँडेड मेळ्ळा तांकां फायन मारलेले आसा 5-5 हजार आनी 28 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसयला सद्या। 4 जाणांक मारले फायन। लोकांक ते लोक कशें सांगप तें आमकां कळना। लोकांक आमी कितें म्हणून अवेरनेस करता तें आमकां कळना। मेन म्हणल्यार शिकलेले लोक उडयता। आतां तुमकां म्हणलां हांवें एक म्हाका तें बरें गव्हर्मेंट सर्वंटान म्हाका म्हणलें, आपूण गव्हर्मेंट सर्वंट तूं आपणा वळखतलो म्हणपाक म्हाका, आनी ते गव्हर्मेंट सर्वंट नाल्लान कचरो उडयता। समेस्त मयेकारांक उमळशीक लागून राविल्ल्या मयेच्या श्री माया केळबाय देवीच्या कळस उत्सवाक शुक्रारच्यान सुरवात जाली खरी, मात मान आनी अधिकाराच्या मुद्द्यावयल्यान वातावरण मातशें तापलें। श्री म्हामाय देवळांतल्यान देवीचो कळस भायर काडटना एका गटान हरकत घेतली, मात मामलेदार राजाराम परब हांणी विरोधी गटाक न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण उत्सव जातलो अशें स्पश्ट केलें। उपरांत कळस देवळा भायर काडलो, मात कळस केळबाय वाड्यावयल्या श्री केळबाय देवीच्या देवळांत घेवपाक लोकांनी विरोध केलो। देवळाचे मुख्य दार बायलां दादल्यांनी आडयले। भाविकां सयत कळस घेवन अवसारी मोड देवळांत येतकीच लोकांनी कळस आडयलो। उपरांत भायल्यानूच कौल दिवन कळस सातेरीच्या देवळांत परत गेलो। फाटलीं 3 वर्सां पुलीस बंदोबस्तांत हो उत्सव मनयल्लो। अंदूय पुलीस बंदोबस्तांत उत्सवाक सुरवात जाली। देवळां आनी घराघरांनी भोंवल्या उपरांत फुडल्या शेनवारा 4 मार्चाक ह्या उत्सवाची सांगता जातली। गोंयांतल्या कांय दर्या देगांनी ऑलिव्ह रिडली कांसवांनी तांतयां घालपाक सध्या सुरवात केल्या। शुक्रारा सांजेर कांसव संवर्धन वाठारांत मोरजे, आशवे आनी मांद्रे ह्या दर्या देगेंनी ध्वनी प्रदूषण आसतना लेगीत वट्ट 35 कांसवांनी 2900 तांतयां घातली। ऑलिव्ह रिडली कांसवाच्या संरक्षणा खातीर रान खात्यान दर्या देगांनी जाळयो मारल्या।
दर्यादेगांनी पर्यटक आनी हेर लोकांनी ध्वनी प्रदूषण करून बोवाळ घातलो जाल्यार तांचेर कारवाय जातली अशें रान खात्यान कळीत केलां. फुडल्या 4 वर्सांत गोंय कोयर मुक्त करून पांचवेचार करतलो अशें आश्वासन पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन दिलें. तशेंच पंचायत लेगीत ह्या संदर्भात कोयराचो प्रश्न सुटावो करपाक यत्न करता. गोंयकारांनी गोंय नितळ दवरपाक स्वता कडल्यान सुरवात करपाक जाय अशें माविन गुदिन्होन म्हटलां. 134 पंचायत जे उरला 23-24 आमी कंप्लीट करतले. पूण सरकारान केलें म्हूण जायना. सरकारान तुमकां इक्विपमेंट दिलें म्हूण जायना, मशिनरी दिलें म्हूण जायना, बेलिंग मशीन दिलें म्हूण जायना. तुम्ही प्रयत्न करपाक जाय. सेग्रिगेट गार्बेज करून वेट आनी ड्राय कलेक्शन पयलें सारकें जावपाक जाय. ड्राय गार्बेज तुमचे गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन तुमी धाडून दिता. वेट गार्बेज कशी मॅनेज करपाची तुमकां पद्दतशीर आमी सारकें एक्सप्लेनेशन दिवन तुमी करपा जाय. आनी हें तरी तुमी SOP स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर सारकें फॉलो केले जाल्यार एक सारेंय मेळटा ऑन वेट गार्बेज. म्हणजे इट इज अ विन-विन सिच्युएशन फॉर प्रोमोटींग ग्रीनरी. कोण झाडां लायतले ते सारें तुमी यूज करतले हे भाशेन जावपा जाय. हो एक मिशन मोड जावपा जाय. खरें म्हणटा तें गोंयान क्लीन दवरप म्हणल्यार यू हॅव टू येस इट इज माय जॉब, म्हाजें तें काम म्हूण तुवें चिंतपा जाय. प्रत्येक पंचान चिंतपा जाय म्हाजो वॉर्ड सगळ्याहून नितळ म्हाजो सगळ्याहून पंचायत एरिया हे सरपंचान चिंतपा जाय, डेप्युटी सरपंचान चिंतपा जाय. हें चिंतल्यारूच म्हाका दिसता खूब आनी खूब बदल येतलो. हें फक्त सरकार करतलो, म्युनिसिपालिटी करतली, पंचायत एज अ बॉडी करतली जावपा ना. तुमी लोकांचो इन्वॉल्वमेंट करून घेवपा जाय. नाल्यार गोंय जे इतले लोक येता व्हडल्या प्रमाणान ते येवपाचे म्हणजे तितले व्हडल्या प्रमाणान येवपा ना. कित्याक गोवा इज डर्टी म्हणटले. आमी प्रत्येक जाणान तरी ही जबाबदारी घेतली जाल्यार म्हाका दिसता गोंय सारकें निवड आनी बरें जातलें. वास्को शिगमोत्सव समितीच्या स्थापणुके विशीं जाल्ले मतभेद सुटावे जाले अशी माहिती वास्कोचे आमदार तशेंच वास्को शिगमोत्सव समितीचे अध्यक्ष दाजी साळकरान दिला. शुक्रारा वास्को शिगमोत्सव समितीची निवड केल्या उपरांत तो उलयतालो. 2 दिसां पयलीं शिगमोत्सव समितीच्या अध्यक्षपदाचेर निवड करतना वांगड्यांमदीं वादावादी जाल्ल्यो. वादावादी उपरांत दाजी साळकरांची निवड जाल्ली. शिगमोत्सव समितीच्या वांगड्यांची निवड करपाची उरिल्ली. जेन्ना शिगम्याचो जी मिटींग जाली तातूंत भितर म्हाका प्रेजिडेंट म्हणून डिक्लेअर केलो आमच्या प्रिजायडींग ऑफिसरान. आनी थंय जो बोवाळ जालो तो पळोवन प्रिजायडींग ऑफिसरान म्हाका टीम काडपाक लायिल्ली आनी दिवपाक लायिल्ली. सो आज आमची टीम सगळी हांगा डिक्लेअर जाल्या आनी तांची नांवां म्हणजे लिगल एडवायझर आमचो संतोष खोडजुवेकर केला आनी कॉर्डिनेटर म्हणून शेखर खडपकर आनी प्रशांत हळदणकर आसा. ट्रेजरर आमचो चंद्रकांत बाब म्हणजे आमचो एक सिनियर मेंबर ट्रेजरर आसा. जॉयंट ट्रेजरर आमचे शैलेंद्र गोवेकर आनी विनोद केळेकर हे जॉयंट ट्रेजरर आसा. सेक्रेटरी प्रकाश गांवस आसा आनी प्रितम नायक आनी संतोष नायक हे ताका जॉयंट सेक्रेटरीज आसा. महिलांचे इंचार्ज हे नीलम नायक आसा आनी युवांचो इंचार्ज आमचो अमित भोसले आनी ताचे बरोबर संकल्प महाले आसतलो. आनी अशें करून ही एक वर्कींग कमिटी अशी काडली. म्हणून म्हाका इतलेंच सांगून दिसता की आज तुमी सगळे पळयले बाकीचे सगळे व्हायस प्रेजिडेंट आसा हांची सगळ्यांची हांव नांवां घेना. बाकीची सगळ्यांची जबाबदारी आसा. वास्कोचो शिगमो हो सगळ्यान बरो जावचो हे सगळ्या खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो. म्हाका इतलेंच सांगून दिसता की पयर जें जालां तें दुर्दैवी आसा पूण आज सगळे एकठांय पळोवन म्हाकाय खूब बरें दिसता. हो शिगम्याची कमिटी ही फर्स्ट शिगम्याची कमिटी आसता जी रेजिस्टर जातली. हाजो वेवस्थीत अकावंट जातलो, हाजे वेवस्थीत ऑडिट जातले जेणे करून दुसऱ्या फावटी आमकां सरकारा कडेन पसून चड पयशे मागपाक आमकां आदार आसतलो. हाजे पयलीं ते सगळे तशें नाशिल्लें म्हणजे रेजिस्टर्ड बी नाशिल्ले, रुल्स बुक्स नाशिल्ले सारके हें नाशिल्लें. आतां सगळे बायलॉज आसतले. आतां बायलॉज आसतले बाकीचे सगळ्यो गोश्टी ज्यो लिगल आसा त्यो सगळ्यो गोश्टी आसतल्यो. नाल्यार कोणूय उठून खंयचोय रूल काडटालो आनी कशेंय उलयताले आपल्याक जाय तसो चलतालो. हाजे फुडें आमचो प्रयत्न आसा की सगळ्या बायलॉजा प्रमाणे आसचे, सगळे रुल्सा प्रमाणे आसचे, ऑडिट आसचें ताचें वेवस्थीत. आनी त्या खातीर आमी ही एक बरी टीम म्हाका दिसता आमी काडल्या. सगळे मेंबर उत्साहीत आसा काम करपा खातीर, बरो शिगमो करपा खातीर. आनी तशें ह्या फाटीचो शिगमो तुमी कितें तरी वेगळे पळयतले. सगळे ऑलमोस्ट सगळे मेंबर्स खूश आसा
आतां आमचो ऑपोजिशन म्हणजे ऑपोजिशन म्हणना हांव ताका त्या दिसा मातसो वाद विवाद जाल्लो आमचो मनीश येळोकर जावं नितीन चोपडेकर ते हांगा आयिल्ले तांणी आमकां शुभेच्छा दिल्या आनी आमी तुमचे बरोबर आसा म्हणून सांगलां. म्हापशा पुलीस आनी ट्रॅफिक सेल हांच्यांनी 8 दिसांची जोड कारवायेची मोहीम राबयल्या. गोंयांत अपघात वाडपाक लागल्यात. ह्या खातीर जे येरादारींचे नेम पाळिना तांचेर खर कारवाय करतले. तशेंच हेल्मेट घालिनासतना वा लायसन नासतना गाडी चलोवप्यांक दंड दितले अशी माहिती म्हापशा पुलिसांनी दिल्या. म्हापसा पुलीस स्टेशन आणि ट्रॅफिक सेल म्हापसा हेंच्यांनी एक जॉयंट ऑपरेशन स्टार्ट केला इन म्हापसा टू प्रिवेंट फॅटेलिटीज. खूप एक्सिडंट जाता वेरीन मनशाची लायफ वयता. सो टू प्रिवेंट दॅट आमी दीस इज ओन्ली फोकस्ड ऑन हेल्मेट रायडर्स रायडींग विदावट हेल्मेट आनी सो आमी हो आख्खो दीस चलतलो आनी आख्खो वीक चलतलो हो आमचे हो क्रॅकडावन. आनी ह्याच विकान आमी अरावंड 500 केसीस बूक केल्या विदावट हेल्मेट. आमी फोटोज मारता तेंचे फोटोज पब्लीश करता तांकां नोटीस धाडटा. आमकां कोणाक धरपाक मेळना तेंचे फोटो काडटा आमी फोटो काडून तेंच्या घरा कडेन नोटीस धाडटा फॉर चलान. आनी विदावट हेल्मेट कोण गाडी चलयता वी वील नॉट बी टॉलरेटेड एट ऑल. सो दीस इज अ स्मॉल इनिशिएटीव आमचे टू प्रिवेंट फॅटल एक्सिडंट्स ऑफ इन आवर ज्युरिडिक्शन. पणजे पुलिसांनी शेनवारा कांपाल बांदोडकर मैदान इंडोर स्टेडियम मेरेन नितळसाण मोहीम चालीक लायली. प्लास्टीक, पेपर, उदकाच्यो बाटल्यो, सोरो आनी बियरीच्या बाटल्यांनी मेळून सुमार 20 पोतयो भरल्यो. भौशीक जाग्यांचेर पिवप, कोयर उडोवपी लोकांचेर कारवाय करपाक सिव्हील ड्रेसांत पुलीस तैनात केल्यात अशें पणजेचो उपनिरीक्षक निखिल पालेकरान सांगलें. Okay, we Panjim Police Station have taken this initiative today to creating this walkaway promenade from DB Bandodkar Road towards indoor stadium. Why we have taken this initiative? Because since last many days and on the papers, also on the social media, the prominent people of Panjim have complained against the mischief mongers who are dirtying this place and littering this place. And we have seen today that there are many broken bottles, garbage thrown here and there, and which is a very wrong message is passing on to this beautiful place which has been built by the CCP Goa. So I request to everyone, and I also warn to the people who are dirtying this place, not to dirty this place, not to litter this place. If you all are coming here, come, sit peacefully, enjoy your day, and leave from here. And we have the second initiative what we have taken for this, that we have erected one board which is placed here having some message to the mischievers who are riding their bikes, littering and dirtying this place. So if anyone from today itself there will be a constant patrolling here, and from today onwards, if anyone found littering this place, drinking in public, will be dealt as per the law. शेनवारा पणजेच्या भाटल्या वाठारात सटी भवानी देवळाच्या वर्धापन दिसाक सुरवात जाली. हो उत्सव 5 दीस चालू आसतलो. पयल्या दिसा पारंपारीक पद्दतीन वेगवेगळो धार्मीक विधी आनी अभिषेक विधी जाल्यो. ह्या वेळार सटी भवानी देवीचो आशिर्वाद घेवपाक पयस पयशिल्ल्यान भक्तगण आयिल्ले. ह्या 5 दिसाच्या उत्सवाक 27 तारखेक पालखी उत्सव आनी 28 तारखेक फळांची पावणी जातली. उपरांत सवाशीण बायलांचो जोडव्यांची कार्यावळ जातली.
कितल्याशाच वर्सां सावन बंद आशिल्ली दोनापावला जेट्टी निमण्या कडेन पर्यटकांक खातीर उक्ती जाल्या. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेच्या हस्तुकी शेनवारा ह्या जेटीचें उक्तावण जालें. पूण पर्यटकांक जेटीचेर वचपाक आतां पयशे मोजचे पडटले. जाणट्यांक 50 रुपया जाल्यार नेणट्यांक 25 रुपया अशी फी आसा. पूण गोंयकारांक तिकेट आसची ना अशें मंत्र्यान सांगलां. ह्या तिकेटीची दर कांय पर्यटकांक परवडपा सारकी ना अशें कांय पर्यटकांनी सांगलां. काहीतरी कॉम्पोनंट्स असतात. देर आर सर्टन डायरेक्शन्स अँड डायरेक्टिव्स बेस्ड ऑन विच वी आर नाव मुव्हिंग टुवर्ड्स हिंदलँड ऑल्सो. We are talking about Kolwa also as a beach destination, iconic. We are moving towards Porvorim, towards the end of Mole and that area also, which is going to be more on rural tourism. So Hindaland tourism वरती already भर घातलेला आहे. काणकोणमध्ये काय करायला पाहिजे. So we are already working a plan. आता you have to understand की post COVID tourismचा आणि touristचं माहिती कसं they want to come and explore is changed. आणि त्याच्यासाठी त्यांना काय पाहिजे कसं पाहिजे त्यांना थोडं आम्हाला चेंजेस करावं लागणार. कारण सगळ्यात दर्याने त्या सन सँड अँड सीमधून पीपल वॉन्ट टू एक्सपिरियन्स मोर ऑफ हिंदलँड ॲडव्हेंचर वेलनेस. आणि त्याला ते करायला स्वदेश दर्शन प्राईम मिनिस्टरचा सगळं पूर्ण आधार आहे. वी हॅव द फुल सपोर्ट ऑफ द प्राईम मिनिस्टर, आवर टुरिझम मिनिस्टर. सो कमिंग विथ दिस सॉर्ट ऑफ सपोर्ट्स आय थिंक गोवा डेफिनेटली विल प्रूव्ह टू बी अ डेस्टिनेशन फॉर एव्हरीथिंग थ्रू आउट द इयर. And I would say post-COVID, I have been saying, if it is Goa, rediscover life. पर हेड कैसे 50 रुपये ने बहुत हो गया. बड़े लोगों के लिए कम से कम 20 रुपये होना चाहिए और छोटे बच्चों के लिए 10 रुपये. मेरे हिसाब से ये ठीक रहेगा. इन्होंने चार्ज जो है वो ज़्यादा लगा है. इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हो गया है. खेळा मळार गांवगिऱ्या वाठारांतल्या भुरग्यांनी मुखार सरचे ह्या खातीर जायत्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दितली अशें आश्वासन पोरयेचे आमदार देवया राणेन दिलें. शुक्रारा वाळपयकार चॅम्पियन ट्रॉफी ह्या अखिल गोंय फुटबॉल सर्तीचें उक्तावण केले उपरांत ती उलयताली. ह्या फुटबॉल सर्तीक पुराय गोंयांतले वट्ट 32 पंगड वांटेकार जाल्ले. चॅम्पियन्स ट्रॉफी एकदा जोरदार ताळयो लावनी वाळपय फुटबॉल क्लबाक हो ऑर्गनायज केल्या बद्दल. वाळपय इतले बरे टुर्नामेंट ऑर्गनायज जाता कित्याक ते म्हणटा अरे बाबा असो ग्रामीण भाग हो भितर गांवांतलो भाग तरी पसून येदे व्हडल्यो व्हडल्यो लीग्स हांगा ऑर्गनायज जाता. म्हाका दिसना अश्यो आनी खंयच्याच भागान अश्यो लीग्स ऑर्गनायज जाता जशे तुमी हांगा म्युनिसिपालिटीन ऑर्गनायज करता. हालींच क्रिकेटीचे जाले, आतां तुमचे फुटबॉलाची लीग अशीच तुमी ऑर्गनायज करत रावात. तुमकां जी सोय सुविधा आसा, तुमकां जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय हे अश्यो लीग्स करपा खातीर आमच्या भुरग्यांक खेळून फुडें सरपा खातीर हे तुमचो आमदार तुमचो मंत्री इतले सक्षम आसा, इतले एक्टीव आसा. तुमी पळयलां की आतां 16 वर्सां जाले तांणी वाळपयची कशी काया पलट केल्या ती. आनी जे कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय तुमच्या खातीर आमच्या भुरग्यां खातीर ते तुमचे कडेन हाडून दिल्लें आसा आनी दाखयल्लें आसा. तांणी सांगिल्लें की हो तुमचो ग्रावंड रोखड्यान रोखडो डेवलप जातलो आनी ते करून दाखयलें. म्हशीचे मळ थंय येदो व्हडलो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स येवपा आसा जाचो फायदो त्याच वॉर्डाक न्ही सगळ्या 70क जातलो दिसता. व्हडले व्हडले गोंय राज्याचे जेन्ना टुर्नामेंट जातले ते फाल्यां थंय टुर्नामेंट जावपाक शकता. सो ताजो फायदो इनडायरेक्टली तुमच्या म्युनिसिपालिटीक जातलो आनी आमच्या 70 भागाक जातलो जेन्ना येदे व्हडले इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या भागान हळू हळू करून येवपाक लागता.
रस्ते अपघात नियंत्रणात हाडपाचे कुशीकूच उरले। वाहतूक पुलीस नेमाच्या अंमलबजावणेच्या कामात बिझी आसात। रस्ते अपघात नियंत्रणात हाडपाचेर कसलीच ठोस उपाय येवजण जाताना दिश्टी पडना। देखून सरकार आणि वाहतूक खाते रस्ते अपघातांचेर गंभीर आशिल्ल्याचे दिसून येना। पळयात गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट। रस्ते अपघात दिसान दीस वाढत आसात। अपघात नियंत्रणात हाडपाचेर कोणाचेंच लक्ष ना। वाहतूक पुलीस येरादारी नेम मोडप्यांचेर कारवाय करपाक बिझी आसात। अपघात जावपी सुवातांचेर उपाय येवजण करपा कडेन ना सरकाराचें लक्ष आसा ना पुलिशेचें। अशा वेळार रस्ते अपघात नियंत्रणात हाडप तरी कोणे असो प्रश्न उप्रासला। We have enough alcometers. How many alcometers? That figure I'll give you. I'm not sharing it with me. But in North District, I think we got about 8 to 10 or more than that. There is enough alcometers with us, and cases are being booked as and when we are noticed. See, we will not know who is drunk unless until we check like this. Now, if I check this guy, normally you know if he's drunk or not drunk because he can ride his vehicle, he can balance himself. So I don't think we require 100 alcometers to book cases. Minimally, we can understand one leg test is there which US is using. We can work on that and trace those people. येरादारीचे नेम मोडप्यां पुलिशेन कारवाय करपाक सुरवात केल्या। रस्त्यांचेर जावपी अपघात हे नेम मोडिल्ल्यानूच जातात, कारण फाटल्या वर्साच्या तुळेन अपघाताचे प्रमाण अंदू 20% चड आसा। देखून येरादारी खात्यान रस्तो सुरक्षेचेर भर दिवपाचें थारायला आनी ही मोहीम गांवगिऱ्या वाठारांनी तशेंच शारांनी चालूच उरतली अशें पुलीस अधीक्षक नितीन वालसन सांगतात। What we have noticed is people are riding the bike with helmet in the hand or helmet in the vehicle, and when they see traffic police or police officer, they wear the helmet. Why they are doing that? They are wearing the helmet for the traffic police, but people have to understand they are wearing helmet for themselves. Helmets save lives, so everybody should wear helmets. And as far as seat belts are concerned, seat belt protects the car drivers from accidents. So we are actually sending this message again. रस्ते अपघातांचे हॉटस्पॉट सोदून तांचेर बेगोबेग उपाय येवजण करची, तशेंच अशीर रस्त्यांची रुंदी वाडोवपाचेर मात कोणाचेंच लक्ष नाशिल्ल्याचें दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिन सांगता। पळयात रस्ते अपघाताविशीं खासदार फ्रांसीस सार्दिनाचे गाराणे। 40 लोक मरप 2 म्हयन्यां भितर आनी 404 एक्सिडेंट हें दूख भोगता आयकपाक आनी वाचपाक। हांव मागता सरकारा कडेन 2 वस्तू। एक, जे वी पॉयंट आसात एक्सिडेंट प्रोन ते इमिजिएटली फायंड आउट करून कितेंय तरी करपाक जाय। दुसरें, हे आमचे रस्ते जे आसात, रस्ते एक कडेन बरे आसात, थिंग लोक फास्ट पसून एक्सिडेंट करतात, आनी एक कडेन रस्ते काबार जाल्ले आसात, ते फोन डायवर्ट करपाक करतासतना थिंग एक्सिडेंट जाता। तेन्ना हांव मागता सरकारा कडेन भोव करून आमच्या पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटाचो मंत्री हे सगळे जे एक्सिडेंट प्रोन आनी बारीक रस्ते जे आसात विच जरमे वचपी रस्त्यार सुकिल्ल्या काजीचे व्हडले झाड अचकीत पडले। झाड पडिल्ल्या कारणात पुराय येरादारी आडखून पडली। थळाव्या लोकांनी वाळपय उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी बेगोबेग घडणूक थळाचेर धांव घेवन झाड कातरून येरादारीक मेकळीक करून दिली। सालेलीच्यान झरमे वाठारांत वचपी रस्त्या कुशीक अशी कितलीशींच धोकादायक झाडां आसात।
फुडाराक ती कोसळपाची लेगीत शक्यताय आसा. देखून रान खात्यान ती धोकादायक झाडां कापपाची गरज आसा. आमकां 14:55 कॉल येयले की झरमे टू सालेले रोड ब्लॉक जाला म्हणून. इमिडिएट आमी येवन ते रोड क्लियर केला आणि काच रोड सगळो ब्लॉक जाल्लेलो आसलो आणि गाडयो ब्लॉक जावन उरलेल्यो थंय. सुकी काच ती वयरसून धडे वचून पडोन रोडार सारकी पडलेली ती आणि सगळे ब्लॉक जाल्ले. लोक ट्रॅफिक थोडी जाम जाल्ली. शुक्रारा राती कासरवाड्या वयल्यान म्हापशां वचपी राष्ट्रीय महामार्गाचेर 2 सामान व्हरपी रिक्षे मदीं अपघात जालो. वेगान येवपी रिक्षेन रस्त्यार पार्क केल्ले दुसऱ्या रिक्षेक नेटान धपको दिल्ल्या कारणान पार्क केल्ली रिक्षा डिवायडराचेर चडून खांब्यार आदळ्ळी. जाल्यार धक्को दिल्ली रिक्षा दुसरे वटेन पालसणाक आदळ्ळी. ह्या अपघातांत रिक्षा चलोवप्याक आनी क्लिनराक दुखापत जाल्ल्यान तांकां म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केला. जानेवारी आणि फेब्रुवारी म्हयन्याच्या पयल्या सप्तका मेरेनच्या आंकडेवारीत अपघाती मरण आयिल्ल्याचें प्रमाण 23% परस चड आशिल्ल्याचें दिसून आयलां. येरादारी नेम मोडपी चालकांचेर कारवाय करपाची मोहीम येरादारी पुलिसांनी सुरू केल्या. हेल्मेट घालिनासतना गाडी चलोवप, रस्तो सारको करप, सोरो पिवन गाडी चलोवप, चड गतीन गाडी चलोवप हाचेर खर कारवाय करपाचे आदेश पुलीस अधिकाऱ्यांक दिल्ल्याची माहिती पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग हांणी दिली. उपरांत वाहन चालकां मदीं लोक जागृताय करतले अशेंय तांणी ह्या वेळार म्हटलें. Particularly those areas where the accident rate is very high, and accordingly we formulated strategies how we can prevent the occurrence of accidents. And primarily the officers were briefed that strict enforcement of motor vehicle acts, particularly those sections of the motor vehicle act such as overspeeding, drunken driving, riding without helmet, and without those who drive without seat belt, they need to be prosecuted. But at the same time, there is a urgent need to create awareness among the motorists and the riders that they should follow the traffic rules, because considering the population of the state, accident rate is quite high, and particularly in the month of January 23 and first fortnight of February, there were a few accidents which could have been prevented by strict enforcement. So we jointly decided that for next few months strict drive will be launched against overspeeding, drunken driving and helmet rule. ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अशाच अपडेटेड खबरां खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाच्या YouTube चॅनल, फेसबुकाचेर सुद्धा गोमंतक TV फॉलो करा आणि पळयत रावात गोमंतक TV.